2-3 महिने जे काय ॲक्टिव्हिटी केल्यो त्यो आणि फुडें जे करपाक जाय त्या संदर्भात संदर्भात तें नांव आयिल्लें आसा ते 2 दिसां भितर डिक्लेअर जातलें. हांव तुका आत्ताच बी सांगना पण नांव जें आसा न्ही युनिव्हर्सिटी ठरलेलें आसा ते फाल्यां 1-2 दिसांनी डिक्लेअर डिक्लेअर लोकसभेचे दोन्ही मतदारसंघा संदर्भात कितें स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करपाक जाय बजेट पॉलिसी हाजेर चर्चा जाली आणि त्यानंतर ताजे जे कांय प्लॅन्स आसा न्ही ते कशा तरेन स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून फुडल्या म्हणजे सावथाक आणि नॉर्थ कॅन्डिडेट समोर डिस्कशन जावं ना इलेक्शन संदर्भात जो काय जे स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून वोट शेअर जे वाडोवपाक जाय ह्या संदर्भात एक चर्चा मनसून एसएमई सेशनाचे पार्टी डिस्कशन तो सेशनाची डेट आणि बाकी सगळें डिस्कस केल्ले त्यामध्ये खूप डिटेल चर्चा तेव्हा जाऊन राज्यसभेतून कोणाचे नाव राज्यसभे खातीर नाव कोणाचे सजेस्ट केलं असं 2 दिसांनी तुम्ही धीर देवाची धरात म्हणजे 1-2 दिसां भितर या संदर्भाची चर्चा हांवें कांय जावूंक ना त्यामुळे तो विषय चर्चा करपाचे विषय आज फक्त इलेक्शन सावथाची सीट तुमचे कडेन नाव येता बीजेपीचे कडेन हाडपा खातीर तुमची कितें स्ट्रॅटेजी आसतली सावथाची सीट हाडपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आमचे आशिल्ले आमदार मंत्री ते कशे वोट शेअर वाडोवपाक जाय कशें राजकारणाचें काम करपाक जाय ह्या संदर्भात डिटेल चर्चा आजच्या बैठकीत जाली.